तो डायरेक्टली आफ्टरनून टायम मेवता होडू आनी बाबा काडलो इस्कॉलासा मागीर कांय शूट करूंक नाये कित्याक आमी येताली म्हणजे आमी बाबा घेवन येता तेन्ना घराक मातसो पावस मेवलो आनी मागीर घरा येयले बाबाशी मातशें बसले रिवायज केले ABCs बीन आनी मागीर जेवली बीन आमी आनी आतां बाबाक न्हिदोंक घातला आनी हांवूय मातशें वखदां न्हिदोंक वयतलें न्हिदोंक म्हणल्यार न्हिदचें ना आड पडटलें ते म्हाका न्हू आयच्या दिसाचो व्हिडिओ एडीट करून अपलोड करूंक जाय सो ताका लागून कित्याक म्हाका न्हू बॅकअपाचेर व्हिडिओज दवरपाक लायक ना सो फाटल्या दिसांनी हांवें व्लॉग बी घालूंक नासले थोडे दीस सो ते बॅकअपाचेर उरल्या ओके सो ते म्हाका न्हू घालून क्लियर करपाक जाय ताका लागून ओके आनी सो आतां पावस ना भायल्यान मातसो आसोर केला पावसान सो हांवें म्हटलें मातशें भायर झाडां पोवन येतलें म्हणून सो सगळीं झाडां न्हू म्हजी बरी वाडल्यान ओके सो तेंचे न्हू म्हाका वाज चेंजीस करचे पडटले म्हणजे चेंज करचे पडटले जी झाडां धाकट्या वाजान तांकां व्हडल्या वाजान लावचे पडटले सो तो एक म्हाका वावर आहा सो आतां इतलें बीन करचें ना जे दिसा बरें वत येता न्हू कंप्लिटली पावस येना बी न्हू पळय त्या दिसांनी करतलें हांव कित्याक आतां करीत न्हू जाल्यार म्हजें काम इनकम्प्लीट उरतलें स्नेझींग जाता म्हाका ओके सो तांकां मातशें पोवन येयलें भायर हांव झाडांक बरीं जाल्यात झाडां बरें दिसलें म्हाका आनी थोड्यो बियो घातलेल्यो झाडांच्यो त्योय बी बऱ्यो जाल्यात किल्लोन येयल्यात सो या पळोवया कशें कितें जाता तें आनी आयज तो फॅब्रिकेटर येता तुमकां सांगलां हांवें आंतोनीच्या भयणीचो घोव सो तेजो पुण्यार सो ताका लागून आयज सांजचो हो कांय प्लॅन ना एक्चुली आमकां मारगांव ते सायडीन वचपाक जाल्लें म्हणटालो आंतोनियो बट आयज वयची ना आमी तें मातशें काम करून घेता वस्तू हाडल्यात सगल्यो आय होप पावस येयना जाल्यार पुरो आयमोरेचेर कित्याक तो काम सुटल्या उपरांत येता एक 7 o'clock बी सो तेन्ना पावस मातसो पडना जाल्यार पुरो आसोर केल्या पुरो पावसान बरें जातलें फटाफट म्हजें कामूय करून घेवंक मेवतलें आनी आयज हांव कॅमेरा इन्स्टॉल करतलें गार्डनाचो सो ताका लागून स्टॉल म्हणल्यार प्लेस करून दवरतलें आनी फाल्यां नाल्यार परवा बी इन्स्टॉल करतलें हांव ताका ओके सो पळयता इफ आयज जाल्यार आयजूच करतलें नाजाल्यार मागीर फाल्यां परवा बी केन्नाय करतलें सो पळोवया कशें कितें जाता तें आनी या हे भाशेन आहा वेदर दाखयता तुमकां भायलें पावस मांडला 3-4 बी म्हटल्यार येतलो घडीक पावस भरपूर मांडला पावस दाखयता तुमकां आनी या आतां मातशें आड पडटा आनी म्हाका व्हिडिओ एडीट करपाचो आहा हाफ म्हजो उरला तो कंप्लीट करता आनी अपलोडिंगाक घालता बीन आनी तुमकां मागीर मेळटा इवनिंग टायम डायरेक्टली इफ जर तो पावस येवंक ना जाल्यार आंतोनीचो पुण्यार येतलो तें काम करपाक ओके सो तेन्ना मेळटा तुमकां ओके ना जाल्यार मागीर पळयता कशें कितें जाता पळय तें ओके सो चलो बाय आतां मातसो थांबला पावस पूण कांय कुपां इल्लीं हा वयर मांडला पावस येतलो आनी मातशें वखदान सो हॅलो फ्रेंड्स गूड इवनिंग सो हांव न्हू तुमकां आतां मेळटा आयमोरेचेर आनी उडवान तुमकां सांगलें हांव कांय शूट करचें ना म्हण सो हांवें कांय शूट करूंक ना उडवांनी सो आतां न्हू जस्ट हांवें आमकां राती कांय स्पेशल केल्या पालक भाजी पणसाची भिकणां घालून आनी सोय घातल्या ओके आनी चपाती केल्या सो व्हडलेशें कांय ना रातचें आमगेर ब्रेड आनी भाजी ना जाल्यार चपाती आनी भाजी आसता ओके रायस बी आमी जेयना रातची सो ताका लागून आयज भाजी आनी चपाती केल्या उडू केले हांवें ती आनी बाबाचें उदक बी गरम तापोवपाचें आसलें तें सगळें तापोवन बी जालें म्हजें ओके तें सगळें तापोवन बी जालें रेडी केलें आनी आतां पळय जस्ट धूप घातला हांवें घरा कडेन आनी सो आतां आंतोनीच्या भयणीचो घोव येतलो ते फॅब्रिकेशनाचे थोडे गार्डनिंग वर्क उरला तुमकां सांगलेलें पळय सो तें करपाक येतलो तो आतां फोन केल्लो ताणें म्हाका पावस येयल्लो आतां व्हडली दडक सो गेलो तो पावस बट आतां जस्ट बारीक पडटा सो हांवें म्हटलें तूं यो मागीर तो एक 8:30 9 o'clock बी म्हटल्यार थांबता सो हांवें म्हटलें तूं यो आनी आमी करया म्हटलें कटींग बी काम आहा न्हू ताका पयलें कट बी करून जाय मेजरमेंट घेवन सो हांवें पावस पडटा बारीक पडटा आमी कटींग बी करून दवरया सगळें आनी मागीर पावस थांबल्या उपरांत वेल्डिंगाचें स्टार्ट करया म्हटलें सो तो येता खंय सो मागीर तुमकां हांव दाखयता ओके शूट करता आयचें त्या दिसाचें हांवें शूट केल्लें पण हांवें ब्लॉगान घालूंक नासलें म्हाका उगडासूच ना तें न्हू आंतोनीच्या फोनार शूट केल्लें आनी म्हजो फोन भितर आहलो सो ताका लागून म्हाका येत ना म्हणजे शूट केल्लें बीन पळय ते क्लिप्स घालपाक आंतोनीन धाडलेलें म्हाका सो आयज शूट करता मागीर तें तुमचे शॅर करता ओके सो आतां वयता हांव सकयल कित्याक हांवें धुपेली हांव वयरूच दवरलेलें आहा सो ताका लागून सकयल व्हरोन दवरता तें आनी आंतोनीन बाबा हेवता तो तुमकां आवाज येतलो की धाडयता वयर ओके सो वयता पावस थांबल्या पुरो मातसो आतां येयलो दिसता पावस आवाज येता मातसो तरी
थांबूंक जाय एक हाफ एन आवर तरी जस्ट वेल्डिंग मारपाकूच आनी कांय ना ओके पळयता कशें कितें जाता तें आनी शेअर करता तुमची चलो मागीर मेळटा दाखयता तुमकां गार्डनिंग काम करता पळय तेन्ना